येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. प्रकल्पाक दिल्ले बांदकाम परवाने, उदकाचो उणाव, सिवरेज प्रकल्प आनी कोयराच्या विशयाक लागून गाजली चिखलेची ग्रामसभा. येणावळीच्या विशयाचेरूय लोकांनी सरपंचाक विचारली जाप. युतीविशीं निर्णय घेवपाक काँग्रेसीक दिला एका म्हयन्याचो वेळ. वालंका आलेमांव नावेलच्यान लढयतले वेंचणूक, सांगता चर्चिल आलेमांव. 24-25 तारखेक गांवगिऱ्या वाठारांत कमी चड प्रमाणात झडटलो पावस. 26 तारखे उपरांत वातावरण आसतलें सुकें. चडांत चड 31 जाल्यार उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस आसतलें तापमान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. व्हडल्या प्रकल्पांक दिल्ले बांदकाम परवाने, उदकाचो उणाव, सिवरेज प्रकल्प आनी कोयराच्या विशयाक लागून चिखलेची ग्रामसभा बरीच गाजली. लोकांनी येणावळीच्या विशयाचेरूय प्रश्न करून सरपंचाक जाप विचारली. वेगवेगळ्या साधन सुविधांचो मेंटेनन्स करपाक पंचायत मंत्र्यांच्या गांवांतले पंचायतीकडे पयसो ना जाल्यार पंचायत आसून फायदो कितें अशें लोकांचें म्हणणें. सिवरेजीचेर उपाय कितें लोकांनी सरपंचाक प्रस्न केलो. ताचे कडेन जबाब ना. अशें आसूनय जर प्रकल्पाक बांदकाम परवाने दीत रावले जाल्यार हो प्रस्न कसो सुटावो जातलो, लोक विचारतात. The order of the NGT of 2019, the Director of Panchayat and Director the BDO to issue instructions to all the Panchayat not to give construction licenses or occupancy certificates for dwelling units where there are more than 4 units and industrial units where there is more than 200 square meters. Now, in spite of this, the Panchayat has gone ahead and given permissions, hundreds of permissions, by disobeying the order of the NGT and the Director of Panchayat. This is contempt, and this is creating all the problem for the villagers, and we are suffering all this because there is no proper infrastructure in place. Solid waste management institutes are not ready. They are not updated, not beefed up. Even our plant is not ready up to now. It was a very disappointing ground sabha सामकी कळ्ळें न्हू. आनी तेतूंत पळय सरपंचान म्हणलें की आमचे पंचायती कडेन पयशे ना कसले मेंटेनन्स काम करपाक. वॉज व्हेरी शॉकिंग. कित्याक आमकां दिसता की पंचायत मिनिस्टर आसलेले पंचायतीन गांवांत तर पंचायती कडेन पयशे ना मेंटेनन्स करपाक जाल्यार आनी आमी पंचायत आसून फायदो कितें आनी कोणाक फायद्या लागून ती पंचायत चलता हें आमकां चलपा ना. तांणी पॉयंट आवट केलें की सिवेजीक लागून हें सोल्युशन ना आनी पंचायत तेजेर आमकां कसलें सोल्युशन दिवपाक तयार ना. तांकडेय जबाब ना आनी तरी पूण ते बिल्डिंगेक परमिशन दीत आहा. आमी सांगत आहा तांकां की परमिशन बंद दवरा कॅपॅसिटी लोड आमची गांवचो कितलो आहा तो फायंड आवट करा. पूण ते करनासतना परमिशन पळय ती लेफ्ट रायट एंड सेंटर दिता न्हू तें चुकीचें. प्रोजेक्ट सगळ्याक येता एंड ऑल दीज मेगा प्रोजेक्ट्स इट इज नॉट आम आदमी म्हणजे तांचे कडेन विकते घेवपाक जायना. दीज आर ऑल रीच पीपल. दे हॅव कट प्लॅटोज हिल्स सगळे मेगा प्रोजेक्ट्स आयल्या एंड ऑल द सुवेज is coming down. It is going into the ground because the STP plants are not working. So the committee members or rather the people in the Gram Sabha एक डिमांड केला सगळे STP plant कितले inspect करप because almost every STP plant has failed. Second was Khalif few weeks back Panchayat Minister who is also MLA of Dabuli, Mr. Momin Gudino has announced हांगा लागींच इन्स्पेक्शन केला की एक व्हडले STP प्लांट घालपाक. हे STP प्लांट कोणाक 2 वर्सां जायत आमची ग्रामसभा जावना. लोकांले जायते इश्यूज आहलोले देखो आज खुबशे प्रपोजल आहलोले. आमी बरे भाशेन डिस्कस केले सगळ्यांनी बरें कॉपरेशन दिलें ग्रामसभा मेंबरांनी. आमी ते कडेन डिस्कशन करून बरे भाशेन सॉर्ट आवट करपाक ट्राय केलें. जे आमचे हातीन कितें पावर्स आहाय इवन कन्स्ट्रक्शन जावं सिवेज जावं ड्रेन जावं ते बरे भाशेन डिस्कस केलो. जे आमकां पंचायतीक कितें पावर आहाय ते आमी घेयले. कित्याक कन्स्ट्रक्शन म्हणल्यार तूं चोय कन्स्ट्रक्शन म्हणल्यार ताका आमच्या काय आनी व्हडली ऑथॉरिटी पिडी आसता. ते आर द टॅक्निकल बॉडी. सो ते थिंगासून जेन्ना कन्स्ट्रक्शन फायल पास जावन येता आमी ती बेश्टी ओपोज करूंक जायना वो ती आमी पेंडींग दवरूंक जायना. गोवा 365 खातीर चिखलेच्यान हिरू महाले. युतीविशीं निर्णय घेवपा खातीर काँग्रेसीक एका म्हयन्याचो वेळ दिला. युतीविशीं निर्णय जालो ना जाल्यार आमी स्वतंत्रपणान प्रचाराक सुरवात करतले. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो आमदार चर्चिल आलेमावान सांगलें. वालंका आलेमांव नावेलीच्यान वेंचणूक लढयतले, चर्चिलान सांगलें.
चर्चिलान हालींच राष्ट्रवादीचो मुखेली शरद पवार आनी प्रफुल्ल पटेलाची भेट घेतली. ह्या वेळार ताणें गोंयच्या राजकीय परिस्थितीचेर उलोवप केलें. गोंयची राजकीय परिस्थितीचेर वक्तव्य केल्ल्यानच आपल्याक मुंबय आफोवन घेतिल्ल्याचें चर्चिलान सांगलें. म्हणे हांवें म्हाजें म्हणे हांव आनी 10 दीस दिता मागीर आमगे डिसिजन घेता म्हणून आमी डिसिजन घेयलें. आमी डिसिजन घेवन म्हणून तें कितें जालें तें बील मुसता हांव एनसीपी सोड म्हणून हांव एनसीपी सोड तेका ना न्हू हांव आय कॅन लीव द एनसीपी पूण हांवें 10 दिसांचो टायम दिला म्हाका आनी हांवें कित्याक तुमी पोतून तूं हें मागताय एलायन्स आमी एनसीपी या पळय मुगे चिंतप आहलें तशें म्हण हांवें मुगे टायमाचेर हांवें म्हळें आतां एनसीपीचें काम कमी करूं मुगेलें बरोवन म्हणाल्यार तूं एनसीपी सोड म्हण ना हांव एनसीपी कितें सोडा हांव आय कॅन लीव द एनसीपी वॉट एनसीपी सोड ना वाय नॉट गिवींग एनदर गव्हर्मेंट कित्याक दिना आमकां हांवें म्हळें चोय कित्याक लागून तुमी भाशेन तो टायम घेता म्हणजे जायत पार्टी येयले सो केन्ना देखून आमी लोकां कडेन वचपाचें कितें म्हणून सो आमी तेका लागून म्हणलें कितें हांवें घेयलें हांव एनसीपी बसता म्हणून तो म्हळ्यार म्हाका लागून आनी एक म्हयनो आमी म्हणजे हो म्हयनो दी आमकां मागीर आमी एनसीपी जाल्यार एनसीपी या. चर्चिलान वालंका विशीं उलोवप केलें. तशेंच वेंचणूक लडोवप ही वालंकाची इत्सा आशिल्ल्याचेंय ताणें सांगलें. आमी वालंगा सद्या ते काँग्रेसी आहा न्हू सद्याचे काँग्रेसी आहा ते अजून खंय पार्टी बसला ते पूण तेणें थिंग डिसिजन दिलां आपूण इंडिपेंडंट बस बसता म्हणून आमी 4-5 मिटींग घेयले थिंगा रिस्पॉन्स तुमी चल प्रचार चलना कितें तुमी सांगपाचें स्पेशली ती क्वेश्चन्स म्हणजे हाती आहलो ती म्हजी क्वेश्चन्स हाती आहली मागीर ती इव्हीएमाचेर आमी इलेक्शन हाडयलें आमकां खबर आहा ती हांवें प्रूफ करून दाखयलां मागीर इलेक्शन जातरीच पोत्या आमकां बुलीचेर पळयला गो एकट्याक जातरी एकट्या डिविजनाक पोता आमकां इलेक्शनाक ती बसयला ते जिखयला पोत तुमी दाखयलें म्हणटा नाय सो लोक मुगडे आहा थिंगा. गोवा 365 खातीर वार्काच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रुमडामोळ दवरले 2 गटां मदीं बाचाबाची जावन ताचें रुपांतर झगड्यांत जालें. हातूंत कांय जाणांक मार लागला. जखमींचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा. रुमडामळ दवरले 2 गटां मदीं अशे झगडे जावपाचो हो पयलोच प्रकार न्ही. ह्यान आदींच अशी झगडीं जाल्यात. पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान घडणूक थळार वचून प्रकरणाची चवकशी केली जाल्यार झेंडो काडपाच्या प्रकाराक लागून ही झगडी जाल्ल्याचें कळटा. आज दनपारां एक 12:30 सुमार म्हाका कॉल आयलो की हांव सद्याक मायना कुर्तोरी पुलीस स्टेशनाचो एडिशनल चार्ज घेता सो 12:30 सुमार म्हाका कॉल आयलो आमच्या रुमडामळ आउटपोस्ट आयल्यान की रुमडामळ दवरली मातशें सिच्युएशन टेन्स जालां कम्युनली मातशें टेन्स जालां. सो अकॉर्डिंगली हांवें थंय स्टाफ धाडलो आनी अप्रोच हांव प्रोसीड जालो आनी स्पॉटार येयले जाल्यार म्हाका कळ्ळें की जयेश नायक हो थंय स्वामी समर्थ टेंपल आहा ताचे फाटल्यान थंय बुशीस आहात ते कितें क्लीन करपा आयला आनी थंय भगवती शाळ आहा थंय थोडी मुस्लीम जे भाव आसात तांची घरां आसात. सो ते आयले तेन्ना थंय एक तांकां ईदाक लागून थंय फ्लॅग लायिल्लो तो फ्लॅग तो कितें थंय तांचे काडपाक गेलो की तो कितें तांची प्रॉपर्टी आहा हें आहा ईद जालें म्हणून तो कितें आपूण पर्सनली जावन काडपाक गेलो. तेन्ना थोडे ओपोजीट आमचे मुस्लीम जे आशिल्ले तांकां हें जालें आनी ते थंय गेले आनी तांची तोंडार तोंड जालें आनी तांची बाजाबाजी जाली आनी मातशी झगडी जाली. सो आतां आमी ती स्पॉटार आसात कोणाक पळय थोडे इंजर्ड जाले तांकां मेडिकलाक धाडले मायनर आतां फुडली कितें एक्शन आसा तें आमी एज पर हें आमी घेतलें. गोवा 365 खातीर दवरलेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 24 आनी 25 तारखेक गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत कमी चड प्रमाणांत पावस पडपाक शकता. 26 तारखे उपरांत वातावरण सुकें उरतलें. सकाळ फुडें दवाची कुपां दाटून येतलीं. चडांत चड तापमान 31 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसतलें. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो.
ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.